साळावले धरण बुधवारा तुडुंब भरून व्हावंक लागले। पातळी 41.5 मीटर मार करपावल्या। पोरू 25 जुलयाक धरण ह्या लेव्हलाचेर पाविल्ले, मात हे खेप 15 दीस आदींच भरून व्हावंक लागला। उदका स्रोत मंत्री पालयेकर म्हणटा धरणां येन्नाच 70% भरल्यात। असोच उटंगार उरल्यार फुडल्या 7-8 दिसांन उरिल्ली धरणां भरून व्हावंक लागतली। साळावली आणि पंचवाडी धरणां सध्या भरून व्हावंक लागल्यात आणि असोच उटंगर चालू उरल्यात ती फुडल्या 8-10 दिसां भितर भरतली म्हूण अदमास। साळावले 89%, अंजुणे 42%, आमठणे 76%, पंचवाडी 100%, चापोली 77%। गोंयांत सध्या चडशीं धरणां 70% भरल्यात म्हूण WRD मंत्री पालयेकार सांगता। असोच पावस पडत उरल्यार फुडल्या 7-8 दिसांत खंय तुडुंब भरून व्हावंक लागतली। सगळी 70% भरलेली आहा आणि एक 30% उरलेली आहा ती या 7-8 दिसां भितर भरतली। ओव्हरफ्लो जावना एक बी ना। आता असो जर पावस पडत जाल्यार ह्या 2-4 दिसां जावंक शकता। तुमी कितें हे घेतला उपाय कितें करपाचे? अजून फूल जावना न्ही, ताका लागून कांय तशी परिस्थिती येवना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। मडगांवां हॉस्पिसियोन कोंत्रादाचेर डायलिसीस दिवपी दोतोर आर वेंकटेशाची डायलिसीस सर्व्हिस चालूच। ताका फुडल्या अर्दी मेरेन आडावंक नाकात। जशें चल्ला तशेंच सद्या चलू दी म्हूण हायकोर्टान दोतोराक अंतरीम थाकाय दिल्या। आरोग्य खातें आनी सरकार प्रायव्हेट पार्टीची भर घालूंक आपल्याक डायलिसीस युनिट चलोवंक दिना म्हूण दोतोर वेंकटेश हायकोर्टान गेला। हॉस्पिसियोच्या डायलिसीस विभागाक उजो लागल्या उपरांतूय कोंत्रादाचेर डायलिसीस सर्व्हिस दिवपी दोतोर वेंकटेशान ताचे कडेन जाता तशें करून सर्व्हिस चालू दवरली। मात सरकारी यंत्रणा हात धुवन फाटीं लागल्या म्हूण तो निमाणें हायकोर्टांत पावलो। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन आपूण हॉस्पिसियोत माफक खर्चान डायलिसीस विभाग चलयता, पूण प्रायव्हेट पार्टीचे भरीक म्हूण आपलो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करपाचो आपल्याक हॉस्पिसियोंतल्यान धांवडावपाची तयारी चल्ल्या म्हूण ताणें कोर्टा मुखार दावो केला। आपल्याक धांवडावपाच्या हेतानूच खंय हॉस्पिसियोच्या डायलिसीस विभागाक उजो लायला आसूं ते घडणुकेची ज्युडिशियल इन्क्वायरी दोतोर वेंकटेश मागता। डायलिसीस विभागाक उजो लागल्या उपरांत इलेक्ट्रिसिटी आनी इन्व्हर्टर कनेक्शन काडिल्ले, ते जोडून दिवचे म्हूण आरोग्य खातें आनी सरकाराक निर्देश दिवचे म्हूण तो मागता। सध्या आसा तशीच स्थिती आसूं दी, फुडली अर्देसर डायलिसीस विभाग जसो चलता तसो चलूं दी म्हूण हायकोर्टान सध्या सांगला। सरकार आनी आरोग्य खात्याक नोटीसी काडल्यात। केस 17 जुलयाक दवरल्या। ते पयलीं सरकार आनी आरोग्य खात्याक एफिडेविटार जाप दिवंक सांगल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आरोग्य खात्यान 6 एडवान्स लायफ सपोर्ट एम्ब्युलन्सी लॉन्च केल्यो। आदल्यो 6 एम्ब्युलन्सी सेवेंतल्यान कडेक, नव्यो एम्ब्युलन्सी ओल्ड गोवा, चोडण, नेत्रावळी, अस्नोडा, बेतकी आनी केप्यां दवरतले। गरजेची वखदां, व्हेंटिलेटर आनी बाकीच्यो गरजेच्यो गजाली एम्ब्युलन्सीन आसतल्यो। राज्यपाल मृदुला सिन्हा आनी आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे राजभवनार एम्ब्युलन्सी लॉन्च केल्यो। जनता के बीच में जाके इसकी समझदारी बढ़े, कब इनको कैसे पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, ये सब के लिए उनके प्रशिक्षण के लिए भी आज ये उद्घाटन हुआ है। इनको एम्बुलेंस को आगे भेजा गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और खास करके हार्ट पेशेंट के लिए अलग सा एक एम्बुलेंस है जिसमें सारी फैसिलिटी के साथ, जैसे यहाँ पेशेंट यदि इसमें लेटेगा तो ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा कि जो वहाँ पे थिएटर में मिलता है, ऑपरेशन थिएटर में या ICU के सारे जगहों में। ये बहुत खुशी की बात है। और गोवा प्रथम राज्य है, जैसा मैंने कहा, ये इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए कि हर विभाग में कुछ न कुछ ऐसा काम हो जिससे गोवा प्रथम राष्ट्र है, छोटा है पर इसका दिल बहुत धड़कता है दूसरों के लिए, यह प्रकट हो। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।